उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पडसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजें शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुज्या आनी बायले मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो आनी ती तुजे मस्तोक माडयतली. तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुजे बाळोंतराचे कोश्ट हांव खूब वाडयतलों आनी कोश्टान दुखांनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी वंदोवणी तुका दादल्या वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनीचें शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कोश्टांनी जमीन कामायज करूं तुजें पोट भरतलय. ती जमीन तुका कांटे कुंटे आनी कुसां उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलय. आनी तूं जमनींत परत वचपर्यंत तुज्या कपालाचो घाम वारोवन तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय. कित्याक तेंच जमनींतलो तुका काडलोलो. तूं धूल आनी परत तुजी धूल जातली. दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. सर्वेस्परा देवान दादल्याक आनी ताचे बायलेक चामड्याची आंगवस्त्रां केलीं आनी तीं तांणी घालीं. तेन्ना सर्वेस्परा देवान म्हणलें, पळय, वायट बरें ओळखून मनीस आमचे सारको जाला. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी असो सदां सर्वदा जिवंक सोदीत. पूण हें खरें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो तीच जमीन कामायज करूंक वैकुंठांतलो ताका भायर घालो. मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचना जावंक उज्याची तलवार हातान घेवन वैकुंठाची उदेंतीक केरोबींक दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. पोरबोत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासणां थावन सासणाक पर्यंत तूं देव. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां धुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो.
उठच्या वेळाचें सोंपोन कशें फुलत्या तोंडा वरी मनशाचो जीव तूं नाच कोट्टाय। सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता। जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो। आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका, तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय। परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय? तुज्या चाकरांचे ताका चुचुरे दिसूं। जबाब: सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान। जेजू भोंवतणी आनी एक पावट लोकांची वोट तांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक ताचे कडेन कांयच नासलें। देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात, कित्याक पळयात, आज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना। आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थोकून पडटली, तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस थावन आयलोलीं आसात। आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7। तांणी लोकांक धोरणीर बसून लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले। आनी ताणें ते लोकांक वांटले। थोड्यो धाकटुल्यो मासळ्योय तांचे कडेन आसल्यो, तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो। आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो आनी उरलोले कुडक्यांनी 7 करोंड भरून काडले। जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो। आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोकडोच आपल्या शिसां बाराबर होड्या चडून दालमानोता प्रांतांतलो गेलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। वाकाणणी तुका क्रिस्ता। नियाळ देवाक दिनवासूं, नियाळाक आदार। आयचे वाचपांत हे आमी पळयलां 4-5 हजार लोक 3 दीस उपाशी आसलो। तांकां पळोवन जेजू चुरचुरता। तांचे लागीं फकत 7 उंडे आसले। जेजून मागलें आनी सिसांनी हाडून जेजूक दिलें। जेजून आशिर्वाद घालून बापाक दिनवासलो। उपरांत सगल्यांक वांटून दिलें। लोक जेवन दादोशी जालो। 7 पांटल्यो उंडे उरले। देवान आमकां आमचे दिसाचे जिवितांत जायते दिलां। आमचे गूण देणें आदी। आमी हे बरेपणा खातीर सदांच देवाक दिनवासूंक फाव आनी हे गूण देणी दुसऱ्यांक वांटून देवाचो मोहिमीक दिवया। तर आयज आमचो थराव जावन दी देवाक दिनवासून देवाचें बरेपण आमचे सवे आसून दुसऱ्यांक वांटूंक फुडें सरूया।